गोंयाक बिपरजॉय वादळाची शिटकावणी। गोंय सावन अरबी दर्यांत 800 मीटर पयस आशिल्ल्या ह्या वादळाचो परिणाम गोंयचेर जातलो। दर्यांत बोटी व्हरू नाकात, गेले जाल्यार परत येयात म्हूण हवामान खात्यान उलो मारला। सध्या नुस्तेमारांक दर्यांत वचूंक पुराय बंदी, तातूंत आतां सगळ्या तरेच्यो बोटींकय बंदी। मजगतीं कालोराच्या ल्हारांतल्यान गोंयकारांक थाकाय। गोंयभर पावस पडलो, पावसाचे ढग गोंयचे वटेन। 2 दिसांत मान्सून गोंयांत पावतलो म्हूण गोंय वेधशाळेचो अदमास। पहिल्याच पावसात फोंड्याची परिस्थिती पळयात। तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता हे मेन जे ओल्ड बस स्टँड आहा आनी वरभर पावस पडला आनी परिस्थिती पळयात, उदक कशें भरला तें। आनी लोक हांगासर भाजी विकती जावं फुलां घेवन बसतात आनी तेंचें म्हणणें आहा की ही गटरां जी आहा ती क्लीन करूंक ना आनी सगळ्यांनी जे बिल्डिंगेचे वेस्ट आहा ते गटारांनी सोडले कारणान गटरां सगळीं चॉकअप जाल्या आनी हे पळयात उदकाची परिस्थिती कशी जाल्या ती फाटल्यान। आनी हे जो पेट्रोल पंप आहा बस स्टँडाचेर ते सायडीकूच हे उदक भरला ह्या पद्दतीन आनी लोकांक येवपा वचपाक भरपूर त्रास जाल्या। आनी म्हाका दिसता मुन्सिपालिटीन बेगोबेग हांगा दखल घेवन हे जर कितें तरी सुटाव काडूंक जायना जाल्यार सपोज जर कंटिन्यू पावस पडलो जाल्यार हांगासर आमी म्हणटा की बुट्टी येवपाची आनी हांकां मुखारान वचपाची सुद्दां सोय आसची आनी सगळ्या दुकानांनी उदक भरोन सगळी लोकांची नुकसाणी जातली। स्टुडंटां खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू। आयतारा आनी सोमारा गोंयांत जगला गडगड मारून पावस पडटलो म्हूण हवामान खात्याचो येलो अलर्ट। दुसरे वटेन बिपरजॉय वादळूय दर्या देगांचेर पावंक शकता म्हूण शिटकावणी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।